आज पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे वार्डांनी पडले आसा. म्हणटकीर हांवें विचारलें मिटींग चेअरपर्सनाक की कित्याक लागून ही पडल्या जाल्यार ताणें म्हाका सांगलां की आमचे थोडे व्हेकल्स ओल्ड आसा त्यो अंडर रिपेर आसा आनीक सायड बाय सायड अरावंड 67 लेबर्स कितले आमचे इलेक्शन ड्युटेर गेल्ले आसा. ताका लागून आमकां मातसो कलेक्शना खातीर त्रास जाला आनी हेजे फुडें आतां आमी 2 कॉम्पॅक्टर 3 कॉम्पॅक्टर आनी 3 ओपन ट्रक घेवपाचे आसा. म्हणजे सायमल्टेनियसली हे स्लोली तुका सगळें क्लियर जातलें. म्हणटकीर लोकांनी आमकां मातशें बेर करचें. रिक्षा दिल्ल्यो 7 रिक्षा आमकां प्रोवायड केल्ल्यो. बरे डिसिजन घेतले तेंच्यांनी आनी आमकां त्यो खंयच्या बारीक एरियान यूज करपाक लागून आमी ठरयलेल्यो. पूण आयज कसो तरी त्यो व्हेकल्स आसा ते लोड घेयना आनी आमचे वास्को जो गार्बेज डंपिंग यार्ड आसा तो सड्यार आसा. सड्यार आसल्या कारणान ती चडटी लागता आनी ती चडटी ती गाडी व्हेकल काडिना. सो आमी एक डिसिजन घेतलो की आमकां हांगा 3 ओपन ट्रक घेवपाचे. आयज मिटिंगेन आमी एक ठरयलां की 3 ओपन ट्रक आनी 3 कॉम्पॅक्टर अशे घेवपाचे ठरयल्ले आसा. कित्याक आयज वास्कोन जे आमच्या म्युनिसिपालिटीन जे व्हेकल्स आसा ते सगळे व्हेकल्स अबाव 18 इयर्स आनी 20 इयर्स आसा. व्हेकल्स सारके कंडम जाल्लेले आसा आनी खंयच्या तरी एक बारीक रिजनाक लागून समज एक व्हेकल सुद्दां ब्रेकडावन जाली जाल्यार गार्बेजाचो हॅवॉक जाता. फूल एरिया गार्बेजीन भरता. आयज तुमी पयले आसता नोट केले आसता लास्ट 8 दीस आमची एक कॉम्पॅक्टराचो एक मायनर पार्ट ऑयल सील ना आनी त्या कारणान आमची ती गाडी ब्रेकडावन जाल्ली आसा. आनी ताका लागून आयज न्यू वाडे एरिया आसल्या भागांत फूल गार्बेज तुमकां दिश्टी पडटा. एक व्हेकल ना जाल्यार असो प्रॉब्लम जाता. सो आमी तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून आमी म्युनिसिपल डिसिजन घेतलो की आमी 3 कॉम्पॅक्टर आनी 3 ओपन ट्रक घेवपाचे आसा. आनी हेची कंप्लेंट तुमी दितले जे सादेचे आतां त्यो व्हेकल्स आहा पळय तेजे वॉरंटीचेर आहा जाल्यार खबर ना म्हाका. जाल्यार वॉरंटीन आहा जाल्यार चडूच बरें आसा. ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिपार्टमेंटान सांगता की DME कंप्लेंट करपाक की तेंचे समज कितें व्हेकल कितें टॅक्निकल कितें फॉल्ट आहा तेंच्यांनी चॅक करपाचो. हेका लागून हांव एक कंप्लेंट हे करता DME कंप्लेंट करता रिगार्डींग दीस व्हेकल्स 7 व्हेकल्स.